Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. जे PWD रिक्रुटमेंट जाल्ले हाली ते रिक्रुटमेंट जे रिजल्ट जे आयिल्ले ते एक्चुअली खुबश्या भुरग्यांक ते एक्सेप्ट ना, कित्याक तर अशें पळोवपाक आयलां की जे भुरगे जे डिजर्विंग आसले कळ्ळे, जेंकां जे जे बरे आसले ते खंयच त्या लिस्टान दिसना आनी अशें दिसता की खुबश्या भुरग्यांक मार्क्स जे पडल्यात मेरिटार ते सगळे 95, 97 अशे खुबश्या भुरग्यांक सामके हायली मार्क्स पडले आनी आमकां तेका लागून दिसता की हे जे लिस्ट जे आसा सामके मॅनिपुलेट केल्लेले आसा अशें आमकां दिसता. जेई तेणेन आन्सर केला पळय तेका 40 पडला आसतले 40 तोच मनीस टी आन्सर करता तेका समवेर 90, 80 तशा रेंजान पडटा. सो इतलो वेरिएशन हो कसो. सपोज तो ओके शार्प सो तेका थंय मेरिटान मेळ्ळें, टी एक तेका मेरिटान मेळ्ळें जाल्यार ही शूड बी केपेबल टू आन्सर जेई ऑल्सो इन दॅट रेंज. एटलिस्ट 50 तरी अबाव तरी तांकां पडपाकूच जाय. सो हे खंयसर ह्या रिजल्ट आसा पळय हे खंयसरूच दिश्टी पडना. मोस्ट ऑफ द कॅन्डिडेट्स तशे जाले सिलेक्टेड आसा पळय तेंचे चडशे जाणांचे तशें आसा. सो हेच्या वयल्यान क्लियर जाता की समवेर हे तांकां ऑलरेडी सेट करूनच घातला. आमची मागणी अशी आसा गव्हर्मेंटा कडेन, स्पेशल सीएमा कडेन. सीएमान एक बरें डिसिजन घेतलें की भुरगे आमी जे आमी आवाज केलो की हेजेर कितें तरी इंडस्ट्रीज जाले अशी, तर सीएमान एक इन्क्वायरी बसयली ती आमी ऑलरेडी स्वागत केली इन्क्वायरीचे आनी आमी मागले की इन्क्वायरी जी आसा ही बरे तरेन कंडक्ट जावपाची. पूण आतां लेटस्ट न्यूज आयली अशी की तितून ट्राय कमिटी काडलेली, तितूंतली एक अंकिता IAS ऑफिसर आसा, आयज तिका ट्रान्सफर केल्लेले आसा. सो तेका लागून आमकां आयज भंय जालो की बाबा हे तिका ट्रान्सफर केला म्हटल्यार कित्याक ट्रान्सफर केला हो क्वेश्चन येता. सो बाबा तुमकां इन्क्वायरी जी आसा हेजेर आमचे क्वेश्चन येयले की इन्क्वायरीचे तुमी क्लीन चिट दिवं शकता असो क्वेश्चन आमच्या तकलेन येयला. आयज प्रत्येक गोंयकारा कडेन येयला. समज तुमकां इन्क्वायरी ती स्ट्रिक्टली करपाची आसली जाल्यार IAS ऑफिसराक ट्रान्सफर करपाची गरज नासली अशें आमकां. तेका लागून आयज आमी पुरो हांगासर जमले की आमचो पॉयंट आसा सीएमा कडेन पावपाचो आनी सीएमान तेजेर कन्सर्न घेवन आमचो आवाज कितें तरी आमकां आमच्या भुरग्यांचे न्याय दिवचो अशें मागता आमी. तुमकां स्पेक्युलेशन आसा की तिका बदली करच्या फाटल्यान हो एक रिजन आसपाक शकता. हय, जशें पळय आमच्या नॉलेजी प्रमाणे जशें आमकां जितलें कळटा आतां जेन्ना IAS ऑफिसर आसता कळ्ळें तेका खुबशें प्रोटेक्शन आसता. जेन्ना आतां पळय एक 10 दीस सुद्दां जावना ते IAS ऑफिसराक इन्वेस्टिगेशन जे ऑर्डर दिवपाक जाय तेंकां इन्वेस्टिगेशन कर म्हणून आनी तेजी रोखडीच बदली जाता. ही इज नॉट अ कॉन्स्टेबल, ही इज नॉट अ PSI, ही इज अ व्हेरी डिजर्विंग हे ऑफिसर. त्या ऑफिसराचे आयज जर अशें ट्रान्सफर जाता जाल्यार डेफिनेटली आमकां दिसतलें की कितें तरी भितर तांकां मेळ्ळा आसतलें. आमचें कितें तरी शंका आसा की हे इन्वेस्टिगेशन हेंच्यांनी ट्रान्सपरंट हेंचें जायना आसतलें.